मडगांवां वेगवेगळ्या सुवातेर रावन ट्रॅफिक जॅम करपी बसीचेर ॲक्शन सुरू जाल्या। मडगांवां कोमुनिदाद बिल्डिंगे कडेन स्टॉप नासतना बसी रावताल्यो, ताका लागून थंय उठसूट ट्रॅफिक जॅम जातालो। प्रुडंटान ताचेर रिपोर्ट केल्लो। आतां ट्रॅफिक पुलिसांक जाग आयल्या। आतां कोमुनिदाद बिल्डिंगे कडेन वेळ काडटल्या बसींक तालाव मारतात। वो मडगांव कोमुनिदाद बिल्डिंगे कडचो रस्तो। हांगा पॅसेंजर बसींक खरो स्टॉप ना, मात बसी थंय रावन टायम काडिल्ल्यान उठसूट ट्रॅफिक जाम जातालो। कांय दिसा फाटीं प्रुडंटान ताचेर रिपोर्ट केल्लो। आतां थंय रावतल्या बसींक ट्रॅफिक पुलीस तालाव मारतात। And I think you all have done a good job by focusing on how this was becoming a permanent bus stop at the Komunidad building in Margaon. Constant review of the procedures and implementation of the notification is important. We will also take up this matter with the traffic police and RTO about the crawling that happens with buses. See, if the buses leave on time and they reach on time, the consumers also will benefit. I think what is happening here is everybody is late, the buses are late, the consumer also feels that somehow I will able to jump in the bus somewhere or the other. I think that should stop and it should be functional from a point to point. So once it leaves the bus stand, how much time it will take to pass through Margaon city, I think that is very important to be decided. If the bus service is efficient, I'm sure many consumers will not come with their two-wheelers and four-wheelers and really use the bus service and make it effective. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस। आयतारा गोंयभर सांत आंतोनीचे फेस्त मोठ्या उमेदीन मनयलें। हे फेस्त वार्षिक 13 जुनाक मनयतात, मात चडशा इगर्जेनी फेस्त आयतारा दवरतात। सांत आंतोनीक दुबळ्यांचो आनी एकसुऱ्यांचो संत म्हणून मानतात। देवसा चिचोण्या आनी बार्देच्या शिवोले आयतारा फेस्त जालें। जेजू वाट सोत आनी जिवीत आनी सोत म्हणटच जेजू कोणाक दवरूंक गावना। जेजू परत घेवन जालो दिसले साक आनी हेच परत घेवन जालेल्या जेजू बायगोन आंतोनीन परतुटलो। बरी नवसणीची मुर्शां जावं काकुसा देवाची भोगसणी आमी अनुभवू आनी ताचो पाटला करून होच बायगोन हातून आपलो नीट आनी स्मृती आमकां दिवंक हे मिसाचे बलिदानान आमी केमिकल घालून आंबे पिकोवपाचे प्रकार वाढल्यात। फोंड्या वेले बाजारात अब्दुल मुल्लाच्या गुदावार एफडीएन धाड घाली। केमिकलात पिकोवंक घाल्ले 2 टन आंबे जप्त केल्यात। स्टॉक सुमार 40,000 हजारांचो।
भायल्यान आंबे घेवन येतल्या ट्रकांचे मोला इन्स्पेक्शन करतात म्हणून एफडीएचे ऑफिसर सांगतात. एफडीएन शुक्रारा दिवचले असलेच आंबे धरिल्ले. एज आमी फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंटान हांगा फोंड्या अप्पर बाजारान अब्दुल अमीद मुल्ला हेज्या गोडावनान हांगा रेड मारली आतां इवनिंग टायम आनी तेजे कडेन म्हाका जवळ जवळ 2 टन आंबे आर्टिफिशली रायपन केल्ले मेळ्ळे. आमी हांगा स्पॉट टेस्ट करून पळयला थंय इथेपॉन टेस्ट म्हाका पॉझिटीव मेळ्ळी. इवन तेजे कडेन म्हाका एम्प्टी बॉटल्स इथेपॉनाचे कॅमिकल जे ते आर्टिफिशल रॅपनिंगाक वापरता ते मेळ्ळे. आमी एंटायर स्टॉक आतां सीज करून आनी तेज्याच गोडावनार एक सील केला. मागीर 2 दिसांनी हांव तो विथ द हेल्प ऑफ लोकल म्युनिसिपालिटी आय विल बी डिस्ट्रॉईंग कित्याक तो आंबे खाणा लायक ना. दे आर अनफीट फॉर कन्जम्पशन बिकॉज ऑफ आर्टिफिशल रॅपनिंग. 40,000 तेजे कॉस्ट आहा जवळ जवळ 2 टनाचे. आयज आमी फूल डे मोलेम चॅकपोस्ट तेंच्यान भायल्यान आंबे येता थंय ट्रकूय आमी आयज चॅक केले फॉर आर्टिफिशल रॅपनिंग कित्याक तेंचे हें आसलें की ते भायल्यानूच केमिकल घालून येता म्हणून. पूण एक सुद्दां ट्रक म्हाका पॉझिटीव मेळूं ना. घेऊया एक विराम.